बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो, आयच्या देवस्तुतेंत आमकां मेळचो विशय जावन आसा समीच देव जावन आसा आमचो सोडवणदार. ताचेर आमी संपूर्ण भरवसो दवरूंक जाय. ताचेर पातयेल्ल्यांक केन्नाय निरासपण भोगचें ना. ताचेर बोब मारले तर बोवाडटां ताका उलो मारले तर आमचे तेंचे कश्ट अनवार दूख पिडा शिडा तो निवारतलो. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी देवा ते संपूर्ण भरवसो दवरया. आमचे खातीर खुर्सार प्राण केल्ल्या त्या जेजूचेर पातयणी दवरून आमचे जिवीत ताका समर्पून आमचे जिवीत नंदन करया. सबरपोटी ताचे ते संपूर्ण भरवसो धरूंक आमी सुकोन पडल्या, पाताक आदरले आसा. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. एकामेका लागचे देवा लागचे भोगसणे मागून भक्तीपणी आनी नितळ काळजान हे मिसाचे बलिदान आमी भेटवया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच हांव कार्य मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया. आमच्या गरजां खातीर मौनपणी मागया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुजी कुशी पाळून तिराय तुजे साखरे करूंक आमकां कृपा दी आनी असली आमची देख घेवन प्रितमेचेर आमच्या काळार तुजी भुरगीं वाडत वसूं
आनी तांचे गुणेस्त जिवीत दिसान दीस सादीक परजळ आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. गणन पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल परजे होर दोंगरातावन भायर सरली आनी एदोमाच्या देशाचो बोवाडो काडून वेचे खातीर तमड्या दर्याचे वाटेन गेली. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली. ती देवा आनी मोयचे विरोध उलोवंक लागली म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली. आरण्यान मोरूंक हांगा काण ना, उदक ना. आमकां दादोशी करण्यातलेल्या ह्या काणाचो आमकां कांटाळो आयलो. देखून सर्वेस्परान लोकां मदें विकाळ सोरोप धाडले. ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायते मेले. तेदना लोक मोयजेसाशी आयलो आनी तांणी म्हळें, आमी सर्वेस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केले. ह्या सोरपाक आमचे मदले काडचे खातीर सर्वेस्परा लागीं विनंती कर. देखून मोयजेन लोकां पासत मागले आनी सर्वेस्परान मोयजेक म्हळें, एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप साबलेल्या व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वांचतली. देखून मोयजेन एक पितूळचो सोरोप केलो. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक आनी म्हजी बोक तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक आनी म्हजी बोक तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक आनी म्हजी बोक तुजे मुखार पावोवन दी. म्हज्या आकांताच्या वेळा तुजे मुखामळ तूं लिपय नाका. तुजे कान म्हजेशी परती. हांव तुका उलो मारतना वेगी वेगी म्हाका जाप दी. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक आनी म्हजी बोक तुजे मुखार पावोवन दी. हेर राष्ट्रा सर्वेस्पर म्हणटात त्या नांवाक भियेतली. प्रितुमेचे सव राय तुजे महिमे खातीर खावजेतली. सर्वेस्पर सियोन शार परत्यान उबरतलो आनी आपले व्हड महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. तेदना गात आदार नातलेल्याचे प्रार्थन तो आयकतलो आनी ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक आनी म्हजी बोक तुजे मुखार पावोवन दी. आनी मुखार जणान घेतलेले परचेन देवाक नांवाडचे खातीर ते मुखले संतते पासत इतले बरोवन आसूं. कायद्याच्या विळाप आयकूंक मरणाचे फर्मण जाल्ल्यांक सुटका दिवंक देवान आपल्या महोन्नत पवित्र स्नानातावन सकला दिश्ट घाली. सर्गार तावन प्रितुमेचेर ताणें नादर घाली. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक आनी म्हजी बोक तुजे मुखार पावोवन दी. वंदन तुका क्रिस्ता, मैले बरी प्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, मैले बरी प्राया. बी जावन आसा देवाचे उतर. ओंपी तोस क्रिस्त. जाका तो मेळटा तो ससनाक बाळटा. वंदन तुका क्रिस्ता, मैले बरी प्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, मैले बरी प्राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू परत्यान सांगी लागलो, हांव भायर सरून वेतां, तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण तुमच्या पातकांत तुमी मरतल्यात. हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना. हें आयकून जुदेव म्हणूंक लागले, हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना म्हणटा तो, तशें जाल्यार हो कांय जीवघात करून खाण घेता काय? जेजून जाप दिली, तुमी ह्या संवसाराचे, हांव सर्गीचो. तुमी ह्या लोकाचे, हांव ह्या लोकाचो न्ही.
देखूनच तुम्ही तुमच्या पातकांत मरतल्यात म्हणून हांवें सांगलें. कित्याक आसा तो हांवच म्हूण सत्वांतल्या करीत तुमी तुमच्या पातकांत मरतल्यात. तांणी ताका म्हळें, तर तूं कोण? जेजून जाप दिली, तुमचे लागीं हांवें उलोवचें कित्याक? तुमचे विशांत हांवें सांगचें आनी तुमकां गुन्यांवकार करचें जायतें आसा. तरी म्हाका धाडलेलो तो सत्यवंत, आनी जे हांवें ताचे तावन आयकलां तेंच हांवें संवसाराक कळीत केलां. तो आपल्या बापा विशांत उलयतलो म्हणून तांकां समजलें ना. देखून जेजून तांकां परत्यान सांगलें, मनशा पुताक तुमी वयर उबारलेल्या वेळार आसा तो हांवच म्हणून तुमकां समजतलें. म्हजें दिसता की हांव कांयच करिना म्हणूनय आनी जशें बापान म्हाका सांगलां तशें हांव उलयतां म्हणूनय तुमकां कळटलें. म्हाका धाडलेलो म्हजे सांगाता आसा, म्हाका तो एकलोच सोडिना. कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदांच करतां. तो अशें उलयल्लो देखून साबार जण ताका सतमानूंक लागले. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते मोगाच्या भावांनी भयणीनो, डॅनिश गांवचो एक प्रख्यात शिल्पी आल्बर्ट तोवर्डसेन म्हणलो आपल्या कलाकारांत साबार जाणांक आपणाची वडतलो. अशें तो एकलो शिल्पी जावन आसलो. ताणें एक क्रिस्तूस म्हणलें इमाज ताच्यात कलाकार प्रमाणे ताणें रचीत केल्लें आसा. ताणें थंयसर तें कलाकृत वा शिल्प क्रिस्तूस म्हणलें शिल्प रचीत करन ताचें तें काम संपोवन सुकोवन दी म्हणून हांवें मातयेन ताणें केल्लें तें सुकोवन दी म्हणून त्या रातीक भायर दवरून तो ताच्या घरा वेता. आनी त्या राती अशें घडलें की थोडो दव थंयसर पडोवंक आराम जालो आनी त्या शिल्पाचेरच क्रिस्तूस म्हणल्यार त्या इमाजेरच पडोवंक सुरू जालो. दुसऱ्या फांत्यार तो सकाळीं ताच्या कामाच्या जाग्याक येवन ते इमाज तो पळयतना ते इमाजीचे जेजूची तकली सरकार उबारून आसली ती इमाज सकल बागोवन आसली आनी बेसांव दिवंक उसोवन आसले ते हात आरावन आपणासरशी आपोवच्या बरी दिसून येतलें. हें पळोवलो तो आल्बर्ट अशें उद्गारूंक लागलो, आमी केन्ना जेजूच्या मुखार दिंबयेन पडोवन देवाक ह्या जेजूक स्वागत करता तेन्ना आमी देवाक आमचो सोडवंदार म्हूण वळखता. हें जावन आसा जेजून ह्या इमाजे मुखांतर आमकां दाखयल्ली शिकोवण म्हणून तो उद्गारूंक लागता. वैमोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मनीस कुटुंबांत जल्मता, शिक्षण जोडटा, वावर करता आनी संवसारी जिवीत जियेता. संवसारांत जियेतना बाबार्थी जिणेक प्रेरण जावन आपणाच्या जिणयेंत आनी कितें बरें जोडीत जाय, देवाच्या खुशे प्रमाणे ताणें जिये जाय म्हणून सांगून देवा लागीं आपणाक गरज आसची संगत विनंती करून निरंतर तो मागता. संवसारांत आपणाच्या जिणयेक कश्ट, पिडा आनी सलवणी भोगतना सर्ग संवसाराच्या रचणाराक तो उलो मारता, तो बोब मारता. भावार्थान जेजूक उलो मारतना जेजूस ताच्या बरवसो दिवचें तें सांगलें उतर जो आमच्या वांजेलांत आमी आयकल्लें आसा. संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवेंच संवसाराचेर जैत वेलां. संवसार कितें म्हणून म्हाका गुप्त आसा. तशें आसतना तुमी भियोवचें नाका, तुमकां धैर्य दितलो म्हणून जेजूस आमकां बुजवण दिवंक शकता. आयचे सुवार्तेंत आमी येदोळूस आयकलीं तीं उतरां त्या प्रमाणे जेजू म्हणटा, तुमी ह्या संवसाराचे आनी हांव जावन आसा सर्गीचो. जेजून त्या जुदेव लोकांक आनी थंयसर आशिल्ल्यांक सबार रितीन समजयलें, पूण त्या लोकांक कितेंच समजोवंक ना आनी जेजूस सोडवंदार, जेजूस देवाचो पूत म्हणून सतमानूंक ताणें इन्कार केल्लें आसा. देखून जेजू म्हणटा, आसा तो हांवच म्हणून
सत्मानल्या करीत तुमकां सोडवून मेळची ना. मुंदोरून तो म्हणटा, तुमी आसा तो हंस म्हणून पात्यल्यार क्रिस्ताचो वा जेजूचो देवाचो पूत हंस म्हणून पात्यल्या करीत तुमी पातकांत मरतल्यात. म्हणजे आमच्या पातकाचे दूख 2 वर्सांचे तर त्या सोम्याचेर आमी पात्यवंक जाय, तेन्ना मात्र आमकां सोडवण मेळटली म्हणून जेजू आयच्या सुवार्तेन सांगता. आयचे पयले वाचपी आमी आयकल्लें आसा, देवान इस्रायल परजेक सुडका दिली आनी बासयल्ल्या गांवाक आपूण व्हरून वता आसतना ते लोक देवान तांकां सुडका दिवन तांकां रक्षण दिल्लें म्हणून चिंतच्या बदलाक देवाक विरोध उलयतात आनी देवा विरोध उलोवंक सुरू केलें. थंयसर विकाळ सरप धाडन साबले उपरांत थंयसर साबार लोक मरोंक पावले. मोयजे मुखांतर देवाक उबारतना देवान म्हळें, पितूळच्या सर्पाक उबार, ताचेर दिश्ट घाल्ली बादशाह जातली. आनी तशेंच केलें, बादशाह जालें. आनी आज आमकां आयिल्लो सोडवणदार पितूळचो सोरोप जावं दी कितेंच न्हय, आपणाक कसो संपूर्ण रितीन त्याच खुर्सार बलिदान भेटयल्ल्या त्या जेजूचेर आमी दिश्ट कोंसोंक आसा, तेन्ना मात्र आमी बादशाह जातल्या. सर्वांनी सर्गाच्या वाटेक दिश्ट घाली तर, त्या जेजूचेर दिश्ट घाली तर आमी बादशाह जातल्या म्हणून जेजू आमकां सांगता. तर मोगाच्यान आज आमकां आमी सवाल विचारया, आमचो बावडत सोम्याचेर कितल्या मापान आसा? जेजू आमचो सोडवणदार, ताचेर आमी संपूर्ण बावर्त दवरया. जिणयेंत कश्ट दूख पिडा बेजारा येतना आमच्या सोम्याचेर संपूर्ण बरवसो दवरून ताका आमी उलो मारया. संवसारांत साबारपटी आमी उद्गारता, देवान कित्याक अशें केलें? पूण जेजू जाप दिवन म्हणटा, हांवें तुका सांडून घालूंक ना, तूं म्हजे सरशी ये, तुका बादशाह मेळटली. मोगाच्यान तर संवसारी संगतेंत आमी मेतेर जावचें नाक. मेतेर जाता आसतना कुशालकायेक ओडणेक आमी संपूर्ण बलन आसतना सर्गींच्या वाटेन सोमकोन आमच्या सोम्याचेर संपूर्ण बावर दवरया. आमचे बावडते जिणे जियेवया, अशें आमचें जिवीत नंदन करया. ये सौम्या तुका देव किते हांव जावं काणीक मोजी, हातां बोटां जोरून तुका हाडून येता हांव, हुंडो दाकां सोरू देणी तुज्या मोगाची. मुझे जीवन केलाय ते पावन, पवित्र मारुत्रा तुझा. मुझे जीवन केलाय ते पावन, पवित्र मारुत्रा तुझा. म्हाका सोमेटोन दिता, स्वादीक तुजे सेवेक सोम्या आसाव लागता. हे सोम्या तुका देव किते हांव जावं काणीक मोजी, हातां बोटां जोरून तुका हाडून येता हांव, हुंडो रागां सोरू देणी तुज्या मोगाची. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानतात असले जावन म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाखाली महिमे आमच्या नेमक्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्परा हो फारीक पूर्णाचो यज्ञ आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं दयान आमची पातकां बोगोस आनी आमचे आसक्त आदर काळजां तुज्या मोगान सांबाळून तुजेशी आमकां चलोवन भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांते जेसू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्काचो गुटो संतोषान संभ्रमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्स हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याचे सगळे उमेदीन साकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडिता आमी संभ्रमता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाचे जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गोट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयजाक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी जे इश्टागत्यान मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाच्या माया सांगाती भगवान दरदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुगांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घे वनो म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां पावण्यान पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयकोन्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेसू क्रिस्ताचें येणें बरवशनात रक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सौम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळिये, संसाराचे आकारतेले, आमची काकूळट कर, आमची काकूळट कर. देवाचे शेळिये, संसाराचे आकारतेले, आमची काकूळट कर, आमची काकूळट कर. देवाचे शेळिये, संसाराचे आकारतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपेल्यांत ती सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तू ये काळजांत, तू ये, तू ये, बिडाल करूंक तू ये. तुजे समोर आयल्या, तुका लागून रावल्या, लागीं ये, तू वेगळी ये, लागीं ये, तू वेगळी ये. तू जावन आसा युस्वार, काडून पयस जावन आसा, मोडणां काडून निवरा, आमार जिवीत लावोसो. उस्वार फाकय, जिवीत लावय, सर्गी निवासाक पावय. उस्वार फाकय, जिवीत लावय, सर्गी निवासाक पावय. जेजू तू ये काळजांत, तू ये, तू ये, बिडाल करूंक तू ये,
प्रार्थुया. सर पदवेदार देव आमच्या बापा, आमच्या काळजांनी तुझ्या जिविताचे आणि मोगाचे ताण वाडय आणि ह्या सर्गींच्या देण्याची जरीशी वचोंक आमकां दिसान दीस आदीक उर्बेवंत कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळुकार. वसा